सगळ्या तुमकां देव बरो दीस दिवं. एमएसाचें बलिदान भेटयलां. जॉनी फेर्नांडीसाच्या आत्म्याक पयल्या वर्साचो उगडास करता. तशेंच क्रिस्तांव वेगस हाचे आत्म्याक तांकां सासणाचें जिवीत पुनः जिवंतपण आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या बापाची आनी आमच्या सर्वंडारा जेजूची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमची सौम्य आसूं. मंगळ बाबणीनो, देव आमचे लागीं उलयता आनी आमकां समजता तसली भासान आनी कोणांनी तो आमचे लागीं उलयता आनी आमी समजून घेवंक देव आमकां कितें सांगता आनी आमचे लागीं कितें मागता तें ओळखून घेवंक आमचें उक्तें मन आनी काळीज दाखोवंक जाय. आनी पातोक आमकां सगल्यांक आडायता. ही देवाची कृपा आमकां तो पातोक बंद कोत्ता, आडकोळ जाता. ओळखून घेवया आमच्या पातकांचें आनी देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सोर पविता देवा आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून मोरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुज्या पुताच्या जल्माची परब लागीं पावल्या. तिचे वरवीं ह्या जिवितान आमकां ओकोद मेळूंक आनी सासणाचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. ह्या मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एक मनान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोशे भायर कांयच ना, हांव सर्वेस्पूर, हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रोजतां आनी काळोख निर्माण करतां. हांव बरें नशीब दितां आनी हाल उपद्रे निर्मितां. हांवूच तो, हें सगलें करता तो. मळबा दोवा वरीं, जैतिवंतांक देवूय, पावसा वरीं कुपांतलो तो देगून येवं. उक्ती जावन जमीन आनी उपसूं आमकां सडवंडार. प्रमाणीकपणानूय फुलून येवं. हांव सर्वेस्पूर, हें सगलें रचून हाडटां. होय, अशें म्हणटा सर्वेस्पूर, मळबाचो रचणार. ताणेंच प्रेतूम रचल्या आनी आखाल्ल्या. ताणें तिका गोंदळोवंक न्हय, पूण रावूंक जाता तसली स्वात कशी रचून ती रायल्या. हांव सर्वेस्पूर, एकलोच एकलो. म्हजे भायर आनी देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सरवंडार म्हजे भायर आनी कोणूच ना. प्रिथिवीच्या सगल्या शिमांनू म्हजेशी परतून यात आनी तुमची सडवण जातली. कित्याक हांव सर्वेस्पूर, एकलोच एकलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तितलें सोत पाटींक घेवंक जायना तसलें उतर. म्हज्या मुखार सगल्यो दुमयो मोडूंक जाय. म्हज्या नांवान सगल्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून फकत सर्वेस्प्रातावन येता जैत आनी बोळ. ताचेर रागार जालोली ती सगलीं लोजयेन बरोवन परततलीं. इस्रायलची सगली सोसोत सर्वेस्प्रा वरवीं जैतिवंत आनी मोहिमेवंत जातली. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुकार. देवाच्या उतराचो जबाब. तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्प्रा, आनी दोयेन आमची सडवण कर. म्हणुया, तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्प्रा, आनी दोयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चीट दिवन आयकता. खरेंच शांतीच खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब. तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्प्रा, आनी दोयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उबसतलें आनी स्वर्गार्थांत आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्प्रा, आनी दोयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. न्हीद चलून येतली ताच्या मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. स्वभाव. तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्प्रा, आनी दोयेन आमची सडवण कर. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्porak, 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 शुभ वर्तमान पुरगुटणारा व्हडल्या ताळ्यान खुशालकायेचे उल्हास सोड. पळय, सर्वेस्पोर देव पदवेन येता. सर्वेस्porak, 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 सर्वेस्porak,
सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळ्यांक लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जोवान आपल्या सिसांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक जेजूशी धाडले, येवचो आसा तो तूंच, बो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूंच, वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. अशें विचारूंक स्नान जाता जुवान आमकां तुजेशी धाडल्या. त्याच वेळार ताणें 7 जाणांक पिडा रोगतांतलीं, उपोरल्यांतलीं आनी देवचाराच्या हातांतलीं सोडयलोलीं आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिल्ली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुवांक सांगात. कुड्डीं पळयतात, तोटीं चलतात, कोडकार नितळ जातात, बेरी आयकतात, मेलोलीं जिवंत जातात आनी गरिबांक शिव वर्तमान परगट जाता. आनी म्हजे विशीं जाचो भावाट हावलो ना तो मनीस बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो आमचो देव जावन आसा रुचणार आनी सगळें ताणें हें रचून हाडलां. पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें तें आमकां सांगता कोण परी देवान हें सगळें रचलां. आमकांय ताणें रचल्यांत आनी आमचें सगळें घडटा आनी आसा तें सगळें ताचे वरवीं जाता. तोच देव आमचें सगळें करून हाडटा. देखून तो आमचे लागीं उलयता. हो देव आमकां रुचल्यांत अशी सोडूंक ना. तो आमचे लागीं जाय तो उलयता. घोडे आमी ताची भासा, देवाची भासा आमी समजूंक पावना, पूण देव जाणें आमकां रुचल्यांत तो आमचे लागीं उलयता. बेस बरो उलयता, कोणा वरवीं उलयता, वेगवेगळ्या भासांनी तो आमचे सगळें उलयता. हाच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता जुवांव आपल्याच्या दोगां सिसांक जेजूशी धाडटात. येवचो आसा तो खरेंच तूंच गाय म्हूण विचारूं. आमी जाणा जुवांव आनी जेजू ते जावन आसा काजन. एकाच तेंपाचे म्हणूंक जाता. तांचे भितर व्हडलेंशें डिफरन्स ना. 6 म्हयन्याचें डिफरन्स आसतलें. बरोबर खेवल्यात, भोंवल्यात, रावल्यात, एकामेकाक ते वळखतात. तरी आसतना जुवांव आपल्याच्या सिसांक जेजू सोशीन धाडटा विचारूंक, येवचो आसा तो तूंच गाय, वा आमी कोणाची हेरा दुसऱ्याची वाट पळोवची. जुवांचे जायते प्रस्न मुखार सरतात आनी अदीक करून जुवांव जेजूक वळखना गाय. जे जुवांव सांगतालो ह्या जुवान जेजूक स्नान दिल्लें आनी तो म्हणटालो येवचो आसा तो तुमकां उज्यान आनी आत्म्यान स्नान दितालो. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां. आनी होच तो ताका बोट दाखयलोलें. ताच्या वाणाची वादी म्हज्यान सोडूंक जायना सांगलोलें. तरी आसतना दुबाव कित्याक? प्रस्न कित्याक? घोडी जुवांचे सीस जेजूक बगोर विचारताले आसतले. हाकाच लागून तुमीच वचून पळयात आनी विचारात अशें म्हणलां आसतलें. कित्याक आमी जाणा मागीर उपरांत जुवांचे सीस आसले ते सगळे जेजू फाटल्यान गेले. कित्याक सगलो लोक जेजू फाटल्यान वेतालो आनी तांकांच अनुभवूंक जाय देखून ताणें तांकां थंयसर धाडले. पूण आमी पळयता जेन्ना हे प्रस्न विचारता जेजू मुखार तो प्रस्न मांडटा तेन्ना आमी पळयता जेजू हांवच तो म्हूण असो सांगना, पूण तांकां थंयसर दुसरेच भाशेन ताका प्रस्न दिता. म्हणजे
तुमी कितें पळयलां आनी देखलां आनी आयकलां तें वचून सांगात. लँग्वेज ऑफ सायन्स एंड मिरेकल्स ते समजतात तसली भासा दोगांय जेजू ताची बरी उलयता. कोणाची मिलाग्री आनी ओचोऱ्यां कोता तसली तो भासा जुवां कोडे उलयता. त्या जुवां जेजूक बेस बरो ओकोतालो देखून हे भाशेन जेजू ताचे लागीं उलयता. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचे लागीं उलयता. जे बरी एक मोगाची भास उलयतात आनी ती समजतात. जनवरां आसात, सावजां आसात, सुकणीं आसात, ती आपल्याची भाशेन एकामेका लागीं कम्युनिकेट करतात, उलयतात. ते भाशेन देव आमचे सवें आमकां समजता तसले भाशेन उलयता. हे भाशेन तो आमचे सवें संबंद दवरता. फुडें देवाची भासा आमी ओळखूंक पावना कित्याक आमचे मनां मौन आसात, उक्ती नात. आमचो भावार्थ हाललो आसा. देखून जेजू म्हणटा म्हजे विशीं जाचो भावार्थ हालो ना तो मनीस भागी. आमी समजून घेवंक तयार ना. आमच्या जिवितांत देव कडेन जायत्यो उत्सुऱ्यां कोत्ता, मिलाग्री कोत्ता. आमच्या जिवितांत आमी हात लावंक सोदिना आनी देवाची भासा आमी ओळखूंक पावना. फुडें पातोक हे देवाचे भाशेची आमकां आडखळ जाता. आयज देवाचें उतर आमकां उगडापें कोता की ताणें रोचल्यान ताचे शिवाय कांयच घडोना. आमी ताची आनी आमचें सवें सगलें घडटा तें ताचेच वरवीं. आमी ही देवाची भासा ओळखूंक आमकां उक्तें मन मागुया. आमचें पातोक आसा तें पयस करुया आनी ताचे कृपेन वाडूंक आदार मागुया. भेटोवनीक आमी गायन गावया. आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29. भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी खातीर पवित्र सवेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजी उगोणीत पदवेन सडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें म्हाका तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं ती धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरीच्या सोर दरबारा सांगाती
तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नडी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपुरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी चांचणी कोर्राचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. पयलो जबाब दिवन आमी बाबाताचो घट परगटुया. समया जेजू, तुजें मरण आमी समरुमता, तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवताल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरा, आख्खे पृथ्वीचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय भाग्योन जुसे तिच्या पुतीच्या संगाती भाग्योन दोन दोतां आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देवान आमकां मोगान रचल्यात आनी तो आमचे सवें आपल्याचो संबंद दवरता. आमचे लागीं कोणांनी आनी वेगवेगळ्या भासांनी तो उलयता. देवाक आमी
देव आमचे लागीं कितें मागता तें ओळखून घेवंक आमकां उक्तें मोन आनी काळीज मागून जेजून शिकयलेली मागणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, जें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगूस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताडल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सवचकाय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकारांतली वाटाय. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सोव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सरवंडार कोणा आनी मेनागऱ्यां वरवीं जावं बातिस्ता लागीं उलयलो. हो जेजू हेच कोणे वरवीं आपल्याचे मासा रोगताचे कोणा वरवीं आमच्या काळजान येता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितरचे म्हाका पावना पुढच्या काळत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू यो जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया. D30 5 60 आणि 4 D31 पेज 64. She
उबे राहूया. प्रार्थूया. कोणवाळ्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटूंक आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी उर्बेन तयार जावंक हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यार क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. बाळका थुये G3 पान 9 आणि 8. G3 पेज 98. Cristi loca